सो हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता मोदी गव्हर्मेंटाचें की तांच्यांनी प्रपोज्ड केला 370 आनी 35A हे प्रपोज्ड केल्या बद्दल म्हाका दिसता नक्कीच प्रपोज्ड केल्या पळय न्हू ती गजाल अभिनंदन करी सारखी आसा. माननीय पंतप्रधान मोदी आणि होम मिनिस्टर अमित शाह हांचे अभिनंदन करता. एक बरें पाऊल जें आसा त्या देशाच्या दृश्टीन तांच्यांनी उचललेलें आसा त्या खातीर तांचें अभिनंदन. एकदम बरें डिसिजन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी, अमित शाह आणि एंटायर भारतीय जनता पार्टी टीम आमची आणि कॅबिनेट डिसिजन जे जाल्लें इट इज अ व्हेरी गुड डिसिजन. अ डिसिजन वेर some people who are thinking that Jammu Kashmir is not a part of India, from today they will think otherwise. It was a part of India, it is a part of India, and it will always remain part of India. So people of India should always not think that they cannot go and do business over there. So from say it will take another 3-4 months for everything to come back to place, but people from here will go to Jammu Kashmir, start business or even buy small plots to do business or anything like that. So with this historical decision, the government of India, I didn't think that in my lifetime there would be see a day where Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh would be integrated with India, and most importantly that it is only under the leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our party president Shri Amit Shah ji, who is the Home Minister today. He has shown what a home minister is and how a home minister should be, and it's a historic moment in independent India. All the crimes of the Congress party have been rectified today by this decision. It was a criminal act on the part of the Congress party for having divided India in that way and giving them separately section 370. त्याच वर्षाची लोकांची मागणी असली देशभरातल्या, कारण आफ्टर इंडिपेंडंट देश स्वतंत्र जालो पण एक जम्मू काश्मीर हे एक वेगळें ताका एक स्पेशल स्टेटस असलो. तातूंतल्यान एखाद्याक समजा देशा भायल्यान देशांतल्याच नागरिकान जर वचून कितें एखादो जागो घेवंक जाय किंवा कितें करतलो जाल्यार थंय मेळनासलें आनी त्या वेळार तेंची एक मोनोपोली जाल्ली थंयचीच आनी त्यामुळे थंयचो दहशतवाद आसत बाकीचे गोश्टी आसत हे मोठ्या प्रमाणात थंय चलताले. पूण एक बरें ऐतिहासीक डिसिजन हे जो स्पेशल स्टेटस काडप हे जे पार्लिमेंटान जे बील इंट्रोड्यूस केल्लें आसा हो एक बऱ्या तरेचो ह्या सरकाराचो एक बरो डिसिजन आसा. तातूंतल्यान नवीन विकास हो जम्मू काश्मीराक सुरू जातलो आनी देशभरांतल्या लोकांचे, कारण म्हाका याद जाता आमी आमचे पार्टीचे फावंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तेंच्यांनी ज्या वेळाचेर थंय पासपोर्ट लागतालो थंय वचपाक आनी तो ह्या देशाक एकाच देशान रावून त्या देशांतल्या एका भागान वचून जर पासपोर्ट लागता हें जावं जायना आनी त्या वेळार तेंच्यांनी स्वता ज्या वेळार ते थंय गेले आनी थंय तेंचें बलिदान जालें त्या वेळार तेंचो जो क्रूर मृत्यू जालो तो अजुनूय समजूंक ना. पूण आज खऱ्या अर्थान तेंच्यांनी तांकां आज खरेंचे ध्येय घेवन ते थंय गेले तांकां आज जय मेळ्ळो आसा आनी बऱ्या तरेचें डिसिजन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हें बिल इंट्रोड्यूस करून घेतलेलें आसा.